साद्या काळाचो 11वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 11व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां देवाच्या राजा विशांत नियाळूंक उलो दितात. देवाचें राज म्हळ्यार देवाची राजवटकी जावन आसा. देवाच्या राजाची सुरवात चड सोंपी, पूण ताचो प्रसार आनी प्रभाव चड प्रभावीत. देवाच्या राजांत अंतर ना वा व्यत्यास ना. सर देवाची भुरगीं आनी सर्वांचे साल्वसांव देवाच्या योजनाचो शेवट जावन आसा. भाग्यवान सुवांव 23 म्हणटा, क्रिस्ता सांगात आमी सर भाव भयणी देखून आमी सर्वेस्पोर देवाची विंसणार परसां म्हळें सत आमी धैर्यान सांगूंक शकता. हें सत क्रिस्तांवांक व्हरते अभिमानाची. आमच्या पवित्र स्नाना वेळी आमी देवाची विंसवण केल्या. क्रिस्तांतय आमच्या भावार्थी जिविताची वाट उगडापी जाल्या. हर एक भावार्थी मनशाचो शेवट ताणें स्थापलेल्या त्या सर्गींच्या राजाचें जिवीत आपणावचो जावंक जाय. देखून आमचे चालते जिणेंत आमी सर्वेस्पोर देवाक मानवून जिवंक आसा. तर आमी भावार्थांत वाडूंक जाय जाल्ली कृपा त्याच जेजूतावन ह्या युक्रिस्ताच्या संभ्रमा वेळार आमी जोडून घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप बंदडेंत आसल्या इस्रायल परचेक एसेकिएल प्रवाद्या मुखांत्र बुजावण दिवच्या घडिताचो विवरण दिता. तांकां बरवसो दिवन तो म्हणटा, देव आपल्या परचेक बिडार बांदतलो, कित्याक तो आपल्या बासवण्यांक विस्वासी रावता आनी ताचें राज सासणाक बाळटा. तर देवाच्या राजाचें वर्तेपण परगटचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलू आमी देवाक सदांच खुशी करूंक आसा म्हळें शिकयता. ताच्या मरणा विशांत ताका कळीत आसलें, देखून तो म्हणटा, मरणांत आनी जिवितांत आमी देवाच्या एकवटांत आसांव. त्या पासून आमी सदांच देवाची खुशी करूंक वावरूंक जाय. तर क्रिस्ताच्या एकवटांत जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवंत मार्क जेजू सांगल्या ओंप्याच्या ओपारीचो सारांश आमचे मुखार दवरता. ह्या ओपारीक तो देवाच्या राजाक सरी करता. देवाच्या राजाचे सांदे जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी येतेच फळ दिवंक आमकां आपयता. तर देवाच्या राजाचें महत्व उगडापें करची सुवार्ता आतां आमी भक्तीन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें. पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुणयारी जावन तुवें विंचून काडलेल्या आमच्या पापसाहेबान, सर गवळी बापांनी, याजक आनी धार्मिकांनी तांचे जिणे पयणार तुजो आदार सोदूंक, तुज्या राजाची परगटणी करूंक आनी सर लोकांक तांच्या बऱ्या आनी देखीवंत जिणे वरवीं तुज्या राजांतय आकर्शीत करूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें. देशा पासून मोगाळ बापा, आमच्या राष्ट्राच्या आनी विशेश रितीन आमच्या कर्नाटक राज्याच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांचे दाबेन दिल्ल्या लोकांक प्रगतीच्या कामां मुखांत्र बरवसो दिवंक आनी सर धर्माच्या लोकांक शांतीन जिवचें वातावरण रचूंक तांकां तुज्या जणवायेन आनी शाणेपणान भर म्हूण मागता. तिसरें. पिडेस्तां पासून दयाळ बापा, पिडेस्तांक, प्रायवंतांक आनी निर्गतिकांनी तुजी कनवळाय दाखय. पिडेस्तांक बरी भलायकी, प्रायवंतांक तांच्या एकसूरपणान सांगात आनी निर्गतिकांक आदार लाभय अशें तांणी बरवशान जिणी सारूंक तांकां तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. चवथें. पावसा पासून विस्वासी बापा, आमकां फावो तो पावस लाभय. रयतांचें तशेंच सामान्य लोकांचें जिवीत पावसा वरवीं पांचवें कर आनी सगळी वनस्पती पांचवी करून मनशाचें आनी परिसराचें रक्षण कर म्हूण मागता. पांचवें. फिरगज कुटुंबा पासून कनवळे बापा, भावार्थांत शेळिल्ल्या आमचे फिरगजेच्या कुटुंबांक भावार्थांतावन पयस व्हरच्या भुलवणेंतावन निवार आनी तांणी तुजी भुरगीं जावन जिवंक केल्ली बासावणी पाळूंक तांकां कुरपेन भर म्हूण मागता.